माझं नाव शैलेश श्रीपाद पै, BJP जनरल सेक्रेटरी ॲट सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सी. जेन्ना झाड पडलें, इवन सरपंचाचो फूल सपोर्ट आहा, लोकल MLAचो सपोर्ट आसा, पंचायत सपोर्टींग, आनी म्हाका फायर ब्रिगेडी बरें काम हांव करता लोकांचें. हांव मागता आमचो सरपंच फुडें सरून जावं लोकल MLA फुडें सरून डायरेक्ट जी झाडां आसा मेन रोडाचेर ते डायरेक्ट डेप्युटी कलेक्टराक ऑर्डर दिवन एटलीस्ट झाड कट करीना एटलीस्ट ट्रिमींग तरी करपाक जाय. हांव ताका लागून आमचो गांवचो सरपंचा कडेन मागता तूं इनिशिएटीव घे आनी बरी घेता इनिशिएटीव, आनी ती इनिशिएटीव घेवन डायरेक्ट गव्हर्मेंटा कडेन मागून आमी सगळीं झाडां जी रस्त्यार आसा ती आमी ट्रिमींग करपाक व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. हेंच झाड न्हय, व्हडल्या वाठारांनी झाड पडलेलें आसा, पयलीं देवळवाड्यारय झाड पडलेलें आसा. आनी आमी जेन्ना पळयता फायर ब्रिगेडीक सुद्दां आमी जेन्ना फोन मारता पुलिसाक खंय म्हणून धांवतले ते खंय म्हणून येतले, तांचे कडेन म्हणून तांकां म्हणून एक पावर एक मसल पावर म्हणून ते जाय सगळ्या हेवट्यान तेवट्यान भोंवपाक. हांव ताजेच मिडियाचे थँक्स करता. ही तुमी सगळ्यांक एका चिंतन गव्हर्मेंटाक पावय मेसेज, आनी कलेक्टराक डेप्युटी कलेक्टराक ऑर्डर दिवन जी झाडां मोर दॅन 50 years ओल्ड आसा तांकां एटलीस्ट स्ट्रीमिंग करून मागता. थँक्यू. ये गिरनी कोडोरे भाटे तेरा फ्रूट किधर है रे? Santa Cruz Segun Bayar. Yeah, what happened? It was banned. Yeah. So I told the Sarpanch, not this one, that one, all of them. I don't want to mention the names. Nearly at least 5-6. Okay, to cut the... Yeah, to cut this. So they were, yes, they were saying, but neglecting for it. Kori nahle. And sali 8 and banned zala. I can't nahle. Ani kai na. Praise the Lord. God saved my house, saved the people also, and everything. कितें झाड पडले, कोणे कंप्लेंट केल्ले ते आमच्या ती झाड कातरपाक कोणे कंप्लेंट केल्ले पंचायतीन कातरूंक ना सरपंचानी. ते कितें पळय, रातीच हांव असेंब्लीन उलयलां, ऑफ द रिकॉर्ड उलयलां. जी झाडां 100 वर्सां जाल्या ती तेजेर डेप्युटी कलेक्टरान फॉरेस्टान विथ द हेल्प ऑफ द पंचायत सगळ्यो पंचायती गोंयच्यो 183 आहा तितल्या पंचायतींनी सर्वे करची इन द मंथ ऑफ मार्च, आनी तांकां लँड ओनरांक कोणाचे कसली झाडांच्या ओनरांक ते कातरपाक लावचे. आनी जरी तर हे भाडकार जरी तर एलाव कोण ना कातरपाक दिना न्हू, अंडर सेक्शन 76 ऑफ पंचायत राज एक्टा प्रमाणे तांकां नोटीस मारची विथ द सपोर्ट ऑफ द डेप्युटी कलेक्टर एंड द फॉरेस्ट रिपोर्ट ते दिवचे आनी ताबडतोब काडून उडोवचे आनी भाडकाराचेर केस घालची. भाडकाराचेर केस घालून ते पयशे जे पंचायत कातरता ते रिकवर करचे. ह्या झाडाचे वयर सांगता तुमी हेच ते झाड पयला ते दिसता असो सुको पणस पळय तो त्या भाडकारा कडेन बालदेन डायस त्या ओनराचे ना प्रॉपर्टीच्या. म्हाजे कडेन खूब जाण आयले सांगपाक आयले की हे झाड बसीचेर बा पडटले म्हणून, लोकांचेर पडटले म्हणून. आमी ताका लेटर काडली, लेटर घेवपाक कोण ना, तो तेजो भाडकार आहा तो सोंपलो. तो सोंपल्या उपरांत ते भुरगीं आहा तांकां काडून देरार नोटीस मारली. नोबडी इज बॉदर्ड. परत म्हाज्या फाटल्यान एक्सरसायज करून ती कोण हिंगा रावना घरान, तेन्ना उल्हास बाब आमचो तो गेलो, तेज्या फाटल्यान आमचो मारियान बाब गेलो, तोय सरपंच आसलो, कांय जायना. तेज्या फाटल्यान आतां पळय आमचो प्रेझेंट सरपंच आनी इंदिरा गेलेलो नको. पूण हे ओनर काडटा आनी म्हणटा आमची फ्रूट बेरिंग ट्रीज. फ्रूट जाता वर्साक एक फावटी. जरी तर फ्रूट हावपाक जरी तर मनीस उरोंक ना, झाड पडोन सोंपलो जाल्यार ह्या आंब्याची कसली गरज मनशां. हाजी शेजान म्हाजी रिता, तेका फावट्याक दुखला आसतलें, ते कितले उलयले ते कितले फावटी येयले म्हाज्या फुड्यान. अंडर सेक्शन 76 नोटीस मारता कातरपाक ट्रीम करपाक आमकां पावर आहा अंडर दॅट सेक्शन. आनी अंडर सेक्शन 76 सब सेक्शन 1 पंचायत राज एक्टा प्रमाणे आमकां पावर आहा ट्रीम करपाक. आमी फकत डिसेंबराचे म्हणे हिंगा फ्लोट वयता म्हणून ट्रीम करताले. ते जालें तेन्ना येवन हो कोरेजमान आमच्या हिंगा आमचे पुरसां वयता म्हणून ते देखून हांव सरकारा कडेन काल हांवें विनंती केल्या की 100 वर्सां वयलीं झाडां आयज खूब मागता हांव देवान आयज जितलें बरें केलें सांताक्रुजान आमच्या आयज कोणाकूच डॅमेज जावंक ना. हिंगा आयज थिंगा कोण आंब्या पोंदा घालो आवाज येता म्हणून तो उठोन गेलो हिंगसरलो. पूण फकत तेजी एकल्याकूच मातशी कोणाक लागले वय आयतान ब्रांगाच सर्वेर आमचो आनी ताका एडमीट केला
पूण हांव एक मागतां, आयज जरी तर अशे प्रॉब्लेम जाले जायत आख्ख्या गोंयान झाडां पडटलीं घराचेर आनी घरा म्हणटलें. दुसऱ्या बाबतीन म्हणटा कितें, झाड पयलें हांव घर पयलें, हो प्रश्न येता. झाडां आसाच आमची, पूण ती 100 वर्सां जाल्या, दे आर नॉट इन कंडिशन सारकी पोकव जाल्ली आहा. ती सगळीं झाडां कातरपाची गरज आसा. आनी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान काल म्हाका सांगलां, वी वील टेक ए नोट अँड वी वील ट्राय टू कट दिस ऑल दीस ट्रीज. कित्याक हांवें काल फायर एमर्जन्सी फायर सर्विसीचो व्हडलो नोंद केलो, व्हडलें उलयलो तेंचेर. आयज थिंगा ते आमचो अमित बाब आसलो, आयज आमचो हिंगा बाब फ्रँक येयला. कितलें काम करता ते, तांचे कोण पळयना. फकत आमी फोन करता आनी कोणें येयलें हें कित्याक जावना तें कित्याक जावना. जेन्ना कोण काम करता तेकाच गमता. आयज ते पळय आपणे काम करता, दे आर गव्हर्मेंट सर्वंट, बट दे हॅव टू बी गिवन increment should be given during rainy season for 3 months. That's what I prayed to the CM.